The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मनी लॉन्ड्रिंगावेल्यान ईडीची चौकशी, एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नोंद, उत्तर दक्षिण गोंय पुलिशे कडेन मागले FIR। हळदोणाचो आमदार कार्लुसाच्या एक्स्टॉर्शन केशीत आरोपीच्या जामिनाक पुलिसांचो विरोध, आनीकूय व्हिडिओ व्हायरल करूंक शकता, आनीकूय कोण गुंतल्यात जाल्यार चौकशी। एक्स्टॉर्शन कांडात काँग्रेसीन तांच्या आमदाराक काडून उडोवचो, विशय डायवर्ट करूंक काँग्रेसवाल्यांचे मुख्यमंत्र्याचेर आरोप, BJP मागता आमदाराचो राजिनामो। CAAचो गोंयांत रावपी आनीक एका क्रिस्तांव फामिलीक लाव, मुख्यमंत्र्यान सेबेस्टियन परेरा ताचे फॅमिलीक दिली सिटीजनशीप, 43 वर्सां उपरांत थाकाय। वाळपय पुलिसांची 70 बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर कारवाय, धाडीत मशिनरी आनी ट्रक जप्त। शिवोले 3.5 माडांकडेन एका भाड्याच्या घरात सिलिंडराचो स्फोट, घोबायल हुलपली, दोगांय GMCत। इंडिया आघाडीचे फुडारपणाचेर काँग्रेसीक आव्हान, काँग्रेसीक जमना हांव करूं, ममता बॅनर्जी आक्रमक, सपा राजदचो ममताक तेंको, ठाकरे सेनाय मेरेर, काँग्रेस फुर्योज। राज्यसभेचो अध्यक्ष धनखडा आड विरोधी पक्षांचो अविश्वास थाराव, विरोधकांक खंय उलोवंक दिना, संसदेत अदानी सोरोसावेल्यान रणकंदन, 11व्या दिसाय कामकाज ठप्प। दुबय वतल्या भारतीय टुरिस्टांक विजाचे नेम खर, भारतीय टुरिस्टांक फटको, विजा रिजेक्शन अकस्मात 5 ते 6% वाडलें, कन्फर्म रिटर्न तिकेट दाखोवपाची सक्ती। इस्रायली सैन्य आक्रमक, सिरियाचेर मोठ्या प्रमाणात हल्ले, 3 मुखेल एअरपोर्ट आनी मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर धरून राजधानी दमास्कसूय टार्गेट।